सर आणि ताचे बीजेपीचे सगळे सहकारी हे ब्लड डोनेशनाचो कॅम्प श्री ग्लेन सराच्या अध्यक्षतेखाली घडोवन हाडटात। एक राजकीय कार्यक्रम म्हणून न्हू तर एक सामाजीक बांधिलकी किंवा आपली समाजा प्रती जी जबाबदारी आसा ती निभोवपा खातीर म्हणून हो ब्लड डोनेशन ते घडोवन हाडटात। इतली वर्सां जाली त्या खातीर तांची तोखणाय करप तितली कमी। प्रत्येक मनशाक किंवा खंयच्याय मनशाक केन्ना ब्लडाची खंयच्या परिस्थितीत कशी गरज पडूंक शकता ते कोणाकूच सांगूं येना। जेन्ना आमी धड धाकट आसता तेन्ना ब्लड डोनेशनाचें म्हत्व कळना, पूण जेन्ना आपूण जीवन मरणा खातीर हॉस्पिटलांत झगडटा आनी रक्ता खातीर जेन्ना वण भोंवचें पडटा तेन्ना ब्लड डोनेशनाची खरी गरज आमकां कळून येता। ह्या ब्लड डोनेशनाच्या कॅम्पान जर 50 जाणांनी जर ब्लड डोनेट केलो जाल्यार ताचो फायदो जवळ जवळ 200 लोकांक जावं येता, कारण एकट्यान दिल्ल्या ब्लडाचे 4 भाग करून ते 4 वेगवेगळ्या लोकांक ताचो उपयोग करून येवं येता। That is carried out in म्हाका दिसता almost every constituency. As far as I know, in Matsar, we've been doing blood donation camp on my father's birthday for the last around 15-16 years. आणि टर्नआउट बरो जाता आणि पयलीं जायते लोक फुडें फाटीं धरताले दिवपाक, पूण एवरीबडी टुडे रियलायझीस द इम्पॉर्टन्स ऑफ हॅविंग दीज ब्लड कार्ड्स, बिकॉज तेन्ना गरज आसता, दोतोरान सांगलेलें आसा गरज आसतना ड्युरिंग प्रेग्नन्सी or accident or any kind of illness, the card becomes very useful, and the exercise that is carried out by the BJP Yuva Morcha in various constituencies always comes to the rescue. Let's all be united, get together, and कित्याक बाकीचे आमचे विकास उरला, डेव्हलपमेंट उरला, बदलें काम आमी ते फुडें व्हरया. And also I'm happy to announce, I think after the election, Lok Sabha election, this is the first कार्यक्रम आमी हांगा घडोवन हाडलो आसा ब्लड डोनेशन कॅम्प. I must congratulate the people of my constituency, especially my कार्यकर्ते, my supporters, my well-wishers. तांच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिलो आसा, and we got a good lead, we got a lead of almost total voting was about 10,000 plus, a lead of almost 600, which was very, very important, and it was not even thought we would get that lead this time because of this election. But anyways, I must thank each and every constituent for giving all the support, and I expect that support to be further given to us so that we can focus on development, on our social welfare, especially for the youth. आज आमच्या पंचायतीच्या हॉलान जो डोनेशन ब्लड डोनेशन कॅम्प जो दवरलो जे बीजेपीचे युवा मोर्चा आणि त्यांचे अध्यक्ष सागर मावळकर आणि त्याचे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते हो जो प्रोग्राम 7 वर्सां घडोवन हाडटात. गेल्या फावटी म्हणटा 2 वर्सां पयलीं हेच पंचायतीन सागर बाब आनी तेजे टिमीन घडोवन हाडलेलो अंडर बीजेपीच्या मार्गदर्शनाचेर, आनी असलो बरो म्हणजे बार्देशान तितलो बरो प्रोग्राम जायना खंय तरी. आनी आयज जे डॉक्टर्स JMGच्या अंडर आनी बाकीचे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटरचे पळय सपोर्ट करतात, आनी तसो आमदाराचोय तांकां भरपूर सपोर्ट आसल्या कारणान हो प्रोग्राम बरो घडोवन हाडटा. हांव फक्त आमच्या नाशनलच्या लोकां कडेन एक विनंती करता की चडशा लोकांनी आपले येवन ब्लड डोनेट करचें, कित्याक हें प्रत्येक बऱ्या कारणांक हें उपयोगी पडटलें. आनी तरी कसलोय पंचायतीसून हे भारतीय जनता पार्टीचे जे युवक आहा तांकां जर कसलोय जावन तो फिडबॅक जाय पंचायतीचो, जे हॉल आमचे बॉडी खंय तरी म्हाका दिसता प्रत्यक्षीत तांकां जेन्ना आमचो शेड्यूल बूक नासता तेन्ना फ्री दितले अशें हांव म्हाजे बॉडी कडेन एक विनंती केल्ली आसा ऑलरेडी, आनी ऑलरेडी जातलें. मागता फक्त इतलेंच की आमदारान हेज्या फुडें आनी अशे बरे प्रोग्राम हाडचे, तेंचे भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहा जे वार्षिक तेंचे प्रोग्राम घडयता तेंच्यांनी अशे आनी बरेच प्रोग्राम करून हाडचे. खुबशे डेव्हलपमेंट हेल्थ सेंटराचे म्हाका खूब केल्ले आसा, हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे म्हापशेचे आमदार श्री जोशुआ डिसोजा, तेन्ना आमी ताका इन्विटेशन घेवन गेले तेन्ना आमचे सागर बाब ताका रोखडेच तेणें इन्विटेशन एक्सेप्ट केलें. आतां म्हाका दिसता 5-6 दिसच जाले खुबशे जोशुआन चीफ गेस्ट म्हणून कितें ना कितें कार्यक्रमांक वचत आसा. एक बरी गजाल, एक आमदार म्हापशेचो जो युथा खातीर ह्या सगळ्या लोकां खातीर बरें कितें जाता थिंगा सदांच दाखोवन आसता. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा.